आकाश बेसिकली आज फुल डे आम्ही ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्माचेर जे सामान विकतात तेंचेर आम्ही इन्स्पेक्शन केल्ले. सकाळी आम्ही स्विगी इंस्टामार्टाचेर रेड मारिल्ली. अराउंड 55 पॅकेजीस ऑफ डिफरंट वरायटी आम्ही सीज केल्ले. अराउंड 1.5 लाख to 2 लाख आसतले. आणि आता आम्ही हांगा ब्लिंकिटाचेर येयला. थंय आमकां थोडे पॅकेजीस मेळ्ळा विच इज नॉट कन्फर्मिंग टू लिगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड रूल्स इन फूड. किती जातले एक्शन हेंचेर? आता आम्ही बेस्ड ऑन दीस इन्व्हेस्टिगेशन वी विल रायट देम अ लेटर एंड वी विल कॅरी आउट द फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन. कितलीशी पीसीस मेळ्ळा तुमकां अटॅच केला ती? आता सकाळी आम्ही 55 पॅकेजीस सीज केला आणि आता आम्ही 30 पॅकेजीस सीज केल्ले आसा. अकाउंट कॉस्ट किती जातली? कॉस्ट किती जातली अकाउंट? वर्क कॉस्ट अराउंड 1 लाख आसता. आणि सकाळचो 2 लाख. अराउंड 2 लाख. सकाळी खंय मारलेली रेट तुम्ही? बेनावली स्विगी इंस्टामार्टाचेर. सांगपाक सोदता की तुम्ही ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्माचेर जे आयटम तुम्ही ऑर्डर करता फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट तेजेर नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ मॅन्युफॅक्चरर, पॅकर आणि समज भायले असले जाल्यार इम्पोर्टर आसपाक जाय. आणि सपोज ते इम्पोर्टर पॅकेज असले जाल्यार कंट्री ऑफ ओरिजीन ते खंयच्यान येयला ते. थर्ड इज नेट क्वांटिटी. फोर्थ इज MRP इन्क्लुझिव्ह ऑफ ऑल टॅक्सीस. आणि आता लेटेस्ट आसा ते युनिट सेल प्रायस म्हणजे पर ग्राम नाल्यार पर लिटर ताजो कॉस्ट कितलो. आणि मेन इम्पॉर्टंट म्हणटा तो कस्टमर केअर एड्रेस. कस्टमर केअर एड्रेस म्हणल्यार नेम ऑफ द पर्सन ऑर नेम ऑफ द ऑफिस अलॉंग विथ कंप्लीट एड्रेस आसपाक जाय. आता थोडे पॅकेजीचेर कितें आसता कस्टमर केअर एड्रेस, ईमेल, मोबायल नंबर आसता. दॅट इज नॉट अलाउड. कस्टमर केअर एड्रेस फूल आसपाक जाय अलॉंग विथ पिन नंबर, एड्रेस, गल्ली नाल्यार एरिया खंयची तो फूल एड्रेस आसपाक जाय. सपोज कोणाक कंज्युमर कंप्लेंट करपाक जाय फॉर दॅट रिजन फूल एड्रेस आसपाक जाय.